इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पो तुजो सोडवडणार, इस्रायलाचो पवित देव. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटांतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चिंत दिलें जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी खुशालकाय जावंक पावती, आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेंवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी, आनी तिच्या कोण्या इतली तुजी संसद. तुजें नांव म्हजे सोरशिल्लें केन्नाच नपयत जातें ना, ताचो नास केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें, देवाचें बोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना वा पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी धर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. स्वभाव, सर्वेस्पोर तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. वावत्या वाळेचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां, आनी कोदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरवीं तो मनीस, सगल्यो ताचे कोडण्यो सुफोड. स्वभाव, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नोश्ट्या मनशाच्या अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय. ते कोण जाणोय वाऱ्यान उबून वेतात तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसंटनाक पावयता. स्वभाव, सर्वेस्परा तुजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. Sorvesporak, 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 sorvesporak. सोमी येता, ताका मेळूंक भायर सरात. तोच तो शांतीचो कुंवर. Sorvesporak, 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 मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांची उरपुंजी कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, हे सोस्तीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची. मैदानार बसून आपल्या बाराबोच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायलें आनी तुमी नाचलिनान. आमी विलापलें आनी तुमी रोडलिनान. अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद. तर जुवांव जेवण तशें पिवण चाकीनासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोट्यो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस. दोन वसूलदारांचो आनी वायटोवांचो इश्ट. तो देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, दर एका काळार दर एके पिणकेक त्या त्या काळार वेगवेगळ्यो सवलत्यो फावो जातात. जायतीं जाणां त्यो सवलत्यो घेवन आपलें जिवीत खुशाल, सुकेस्त आनी शांतीन भरलेलो सोर करतात. जाल्यार दुसरीं त्यो सवलत्यो इबाड करून हो संवसार काळोखी सोमदीर करतात. जेजूच्या काळार
ताचे सोफ भोंवतणी आसलेले पोरचेक एक उचामणाची देणगी फावो जाल्ली. देवाचो पूत तांचे सांगाता आसूंक भोव थोड्यांनी आपल्या जिवितांत ताका आपणायलो आनी देवाच्या राज्याची वांगडी जालीं जाल्यार चडांत चड लोक ताका दुबावलो आनी देवाच्या पुताक नाकारलो. तो लोक आपल्या वाड्याचो जालो. कालच्या दिसा आमी नियाळ केलो जोआन बाप्तिस्त एक व्हड प्रवादी. जेजू जल्मलो त्या पळोवंक ताका फावो जालें, पूण जेजूचें जिवीत, कोश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण पळोवंक ताका फावो जालें ना. पवित्र आत्म्याच्या देण्याची भरती ताणें अणभवूंक ना. हे भाग आमकां फावो जाले. आमी आतांची पिळगा अदीक बागी, पूण आमी कितलीं जाणां हाचो फायदो काडटात? क्रिस्त येण्याचो काळ हो. जेजूच्या जल्माची खबर बारीकसाणेन शिकून राखण्या परी बाळक जेजूक गोरवांच्या गोट्यांत पळोवंक, सांसपूंक आनी अणभवूंक आमकां भाग फावो जाता. आमी हाचो फायदो काडटा काय? तर आयज आमचो थाराव जावन दी. वेगवेगळे तोऱ्यांनी देव आमकां शिकयता ताचे शिकवणेक उक्ते रावन ल्हानविकायेन जिवंक आमी वावरुया.